मुरगांव म्युनिसिपल हायस्कुलाच्या अध्यक्षपदार यतीन कामुर्लेकर हांची निवड जाल्या। सगळ्यांक संद मेळची ह्या हेतून हो निर्णय घेतला म्हण माहिती मुरगांव नगराध्यक्षान दिल्या। जाल्यार मुरगांवचे आदले नगराध्यक्ष क्रितेश गांवकर जे ह्या इस्कॉलाच्या अध्यक्षपदार आशिल्ले ते म्हणटा आपलो काळ सोंपपाक आनीक 3 म्हयने उरल्यात। मागीर हो असो गडबडीन निर्णय घेवपाचे कारण कांय स्पष्ट ना। अर्डेक्स गोवा खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक। मुरगांव म्युनिसिपल हायस्कूल आहा म्हाका दिसता सगळ्यांक चान्स मेळपाक जाय, तेका लागून आमी न्यू चेअरमॅन अपॉयंट केला। यतीन कामुर्लेकर आमचो न्यू चेअरमॅन जाला आनी एक मेंबर रिप्लेस केला। आमी आमचो पाश्कॉल बाबाक मेंबर म्हणून रिप्लेस केला। हांव कावन्सिलर जालो तेन्ना म्हाका म्युनिसिपल हायस्कुलाचो चेअरमॅन म्हणून अपॉयंट केलो आनी कमिटी अपॉयंट केली। ती कमिटी स्टॅट्युटरी कमिटी। आमी हांगा तुका नांव सिलेक्ट करतात आनी एड्युकेशन डिपार्टमेंटाक वता, एप्रुवल मागीर एड्युकेशन डिपार्टमेंट दिता आनी त्या प्रमाणे आमची कमिटी चलताली। आनी ह्या 3-3.5 वर्सां भितर हांवें जायते तुका हे परफॉर्मन्स केल्ले स्कुलाची पयलीं म्हणल्यार स्ट्रेंथ कमी आसली तें वाडयल्लें आसा आनी तशेंच तुका जी पर्संटेज SSC पर्संटेज आहा ती भुरग्यांनी म्हाका वाडोवन दिल्ली आसा। बिसायड दॅट तुका कल्चरल स्पोर्ट्स एक्टिविटी हातूंत भितर आमच्या स्कुलान जायते तुका परफॉर्मन्स दाखयल्ले आसा। देन आय वॉज अ चेअरमॅन, म्हाजी चेअरमॅनशिपाचे सकल म्हणटरी आयज जेन्ना मिटिंगेक तांच्यांनी घातले तेन्ना हांवें तांकां सांगलें 3 म्हयने आमचे उरले आसा हाजे कमिटीचे, स्टॅट्युटरी कमिटी आनी 3 म्हयने जाले म्हणटकीर हांव देंवता। मागीर तुमी न्यू घालात पूण आय डोंट नो वॉट पर्सनल इंट्रस्ट दे हॅव गॉट। त्या हेजेर म्हाका आयज तेंच्यांनी दवरलो आसा। आय एम गोईंग फॉर द अपील।